घालूक मागुया. वेडिंग एनिवर्सरी समोरता आग्नेलो आणि फ्लाविया फेर्नांदीस तेव्हा तांचेरूय आशीर्वाद घालूक मागुया. पोसरेबाट वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. आग्नेलो डिकोस्टा, रेजिना डिकोस्टा, फाउस्ता वेकस, गिलबर्ट फाल्कॉन, एल्विरा डायस, मार्गारिता डायस, मारिया आफोन्सो, फ्रांसिस काब्राल, रुसारियो आफोन्सो आणि आसीस आफोन्सो. कित भाशेन ह्यावूय कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशीच आमची भयण तेरेसिना सोंपल्या गाडीवाड्यांतली तेव्हा तिकाय सर्गीचे राजभाव करूंक आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्या आसूं. हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाचे आशिर्वादान बोल्लोलें मोगाचे आनी पेखोवणेचें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. दुख धरून सोगलीं बरोबर मुडया. सोर पोतबिदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच अखबार मारीक सगल्यांक भक्तांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सव्यस्परात देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबिदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. तो सोबे उगीस रावन तुमच्या कासकी ते जावं ते आमकां धरात. काकुसारा देवा पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ले तुजे पवित्र सभेक सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आनी एका मनान जिवंक बोलेपणान करपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी आतां राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक म्हळें, देवाची पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात. तर तुमचे विशीं आनी आख्या हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच रक्तान विकती घेतल्या. हांव वेतोच तुमचे मदें दारूण लांडगे उपरासतले आनी ते हिंडाची दया करचे नात म्हूण हांव बरें जाणून आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरूंक खोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचे भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत रावात आनी दुखां वारोवन हांवें 3 वर्सां पर्यंत थांबनासतना दीस रात तुमकां जोणेकल्याक शिडकायल्यात म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातांत तुमकां घालता आनी ताची कृपेचें उतर आपणाक आसलोले पोदवेन तुमकां बांदून हाडूं म्हूण आनी सगळें पवित्र केल्ल्या बरोबर
तुमकां दायज दिवं म्हूण मागतां. हांवें कोणाच्याच रुपयाची, भांगाराची वो नेसनाची आशा धरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हज्या आनी म्हज्या बाराबरच्यांचें उदरपसण हांवें जोडलां म्हूण तुमकां माहिती आसा. दुसऱ्यां कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग ह्या सुम्या जेजूच्या खाशा उतरांचो उगडास धरून कोश्ट करून असोगतांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत तांचे बरोबर धिंबी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुखांनी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गोड्याक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनी केन्नाच ताचे तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावोवंक गेले. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब: प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. कोडीत कोर देवा, तुजें बोड कोडीत कोर. जेरुजाल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरांत हांवन आमचे खातीर दाखयल्लें देवा, तुजें बोड कोडीत कोर. दोंड कोरबार घेवन तुजेशी येतले राजा. जबाब: प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. मोडबार, पुर्विल्या मोडबार गाडयेर बसून तो भोंवडी मारता. आपलो ताडो गोड गोड कसो गाजयता. चलात तर देवाचें बोड ओडकून घेयात. जबाब: प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. इस्रायलाचेर परजोळटा ताची मोहिमा, कुपांचेर ताची पदवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचें खूब भें दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले पोरजेक बोड आनी सकत दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब: प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उबी रावया. सोम्या, तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारलेलीं कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमची सभा आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सव्या आसूं. जुवां पोरमोणे शुभवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गार लावून जेसून म्हणलें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ती आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजें नांवीं सांबाळ. तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजें नांवीं हांव सांबाळ करतलो. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर कोळे जावचे खातीर जाचें निसणटोन जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सोशी येता आनी म्हजो संतोश तांकां सोपुनाय मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तांकां तुजें उतर दिलें आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेवूय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता.
तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागना, पूण नुस्त्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. हांव संवसाराचो न्हय, तशें तेवूय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कर. तुजें उतर सोद. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलें, तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात. आनी ते स्वता वरवीं संस्कार जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता. सोमयाचें शुभवर्तमान. वागणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयण मानवाचें पयलें वाचप धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें. पावलो एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक जागृत रावंक आपयता. जी देवाची ओळख घेतल्या, शिकवण घेतल्या आनी पवित्र सभेचे जे वांगडी जाल्यात तांकां कोणें वेंचून काडल्यात? पवित्र आत्म्यान वेंचून काडल्यात. आनी देखून जागृत रावात, कित्याक जायत्यो खोट्यो शिकवण घेवन येतले आनीक तुमकां आपणा सोशी ओडून वतले. आनी देखूनच म्हजो पयलीं न्हू तांकां भाग्योन पावलो शिटकायता, मार्गदर्शन दिता, एकवटान रावंक वावुरता, आपयता आनीक विस्वासीपण. आयज म्हजो भयण न्हू जायत्यो वस्तू घडटात. पवित्र सभा जेजून घडोवन हाडलेली आसा. जेजू ताचें मस्तक जावन आसा. आजून पासून ही पवित्र सभा जिवी आसा. जी जेजून सुरू केल्ली ती आजून पासून आसा. आनी कित्या पासत? कित्याक जेजून आपलो पवित्र आत्मो पाठयल्लो आसा. आनीक ह्यो पवित्र आत्मो ही पवित्र सभा चलयता. पवित्र आत्मो मार्गदर्शन दिता. पवित्र आत्मो गोट सांबाळटा. आनी आमी सगळीं म्हजी भयण न्हू हे पवित्र सभेची वांगडी जावन आसात. आनी देखूनच आमचो भावार्थ आमी गोट करूंक देवाक आमी दर दिसाक विस्वासी रावंक गरजेचें. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसां पासत मागता. आनीक मागता तेन्ना तो आपल्या बापाक म्हणटा तांकां नुस्त्याच्या हातांतले सांबाळ. नुस्त्याच्या हातांतले सांबाळ, कित्याक त्यो संवसारांत आसात. आनी आज म्हजो भयण मानून जायत्यो नुस्त्यो वस्तू घडटात, समाजांतूय घडटात आनी जायते तरेचे आडखळ्यो गोश्ट. आनी देखूनच आमी आवय बापूय कशी आमकांय जबाबदारी आसा. आमच्या कुटुंबान पवित्र सभेची वांगडी कशी आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवं. तांकां नुस्त्याच्या हातांतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागूं. आनी कितें भाशेन ही पवित्र सभेची सारकी वळख, सारकी शिकवण आनीक हो भावार्थ तांकां आमी आवय बापायनी दर दिसाक जावं आमच्या जिविताचे चाली वरवीं आमच्या उतरांनी आमी तांकां दिवंक गरजेचें. आनी जितलो हो मोग हें बरेंपण तांच्या काळजांत आमी घालतले तितलें म्हजें भयण मानूं तें भावार्थान वाडूंक पावतलें आनीक देवाकूय विस्वासी रावंक पावतलीं. दुसरी गोश्ट म्हजी भयण मानूं आयज भाग्योंत पावलो आयच्या पयल्या वाचपांत म्हणटा दुसऱ्यांक कडचें घेवचें परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग. ह्या सोम्या जेजूच्या काश्या उतरांचो उगडास करून कोस करून असोक्तांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. म्हजें भयण मानू आयज वर्तमानांत जेजू म्हणटा ते भाशेन आमी हे संवसारांतले न्हय. आमी सगळीं बापा सोशी वचपाचें आनी जेजू आपल्या बापा सोशी वेता. आनीक देखूनच म्हजें भयण मानू हें संवसारी जिवीत जियेता तेन्ना भाग्योन पावलो भाशेन आमचें जिवीत जावप गरजेचें. जेजूक तो फॉलो करता आनी जेजू भाशेन दुसऱ्या सोबें उदार जावप, मोग दाखोवप, बरेंपण दाखोवप, दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक म्हाका जेन्ना कोश पडटात तेन्ना हांव फाटीं सरना. तर म्हजो भयण मानू पवित्र सभे सोबें आमचो हुस्को आनी मोग आनीक एकामेका सोबें समाजांत आमी जियेता तेन्ना हें बरेंपण दाखोवंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां सण एकल्याक मागुया. भेटून एक आमी गायन गावुया. C4 आसा जेजू, आसा जेजू, पान 19, C4 पेज 29.
सर्वेस्पराची समृद्धीची स्तुती करता दानपणादी आमकां दिलाय तुम दान तुम दिला म्हणजे स्वभाव आणि म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सुर बुद्धिदार्द्या बापाक मानतात असलें सांगून मागात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनान काही वयले आमच्या आणि कुबेच्या आदवा सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवें स्थापलेले हे योद आनी तुका समर्पिता तें तूं मानून घे तुका फाव आसलेली सेवा करूंक आमी समर्पिता त्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या सोडवणेंतल्यान आमी जोडिल्लें पवित्रपण देहाळपणांत सोपून पावय म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं तुमचे कांय सांबारात आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर कांय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताच्या पुनर्जन्मपणा उपरांत तो आपल्या सोर शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार ताका उबारून बेलो सरकार अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदार देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उलासता तुजे मुखार तुज्या सर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवदुतांचो दरबार तुज्या वाखाणणेचें गीत सांगातान तामन आसतना गायतात Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा होसाना स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुमागी सर्वेस्परा करस तो पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची चड देखून दो परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचीच क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणी कोऱ्याचें रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबरां पासत तें भरवतलें हे म्हज्या उगड्यासाक करात बाबाट्याचो गुट तुझे मरण आमी समोर आनी तूं बरो देश तुझे बरोची
देखून सर्वेस्परा सोम्या जिवच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगड्यासा आमी तुका जिविताचून सगळ्याची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका हातीन बसता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतलें आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवा आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नेर आमच्या कोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कोळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलें बरोबर तिका प्रिती मोगान सपोन कर. कालोता तुजे सेवकीचो उगडास कर. ह्या संवसारांतली तुजे सोशी तुवें तिका आपोवन व्हेली. तुज्या पुताच्या मरणाची ती वाटेली दिसताली, तशेंच ताच्या पुनरुज्जीवनपणाची ती वाटेली सांग. तशें पुनरुज्जीवनपणाच्या भरभशा उतरून गेलें ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. आनी तुज्या काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमी सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यों तांकवार मारे देवाची माय सांगाती, भाग्यों जुसे तिचो पोती, भाग्यों दोन दोता, भाग्यों जुसेबास, सामिंगेल, सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर खाली तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगाताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जे क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा, सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां थाळणे पळोवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. देवाच्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरशें उतरकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांत सुटय आनी सोर आकांतांतनी वाटाय. कित्याक सोडती बोधवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेस क्रिस्ता तुमच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पयसुबेच्या बाबाटाचे दिसकार आमचे कशे परमतिका शांती दी आनी तूं सुख्या एकवटान सांबाळ. तूं जे त्या राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळय ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका पावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया. तुका आमची गरज D40 पान 71 D43 पेज 71. प्रार्थूया. सर्वेस्परा, दैवीक संस्कारांत वांटो घेवन तुजी कृपा आमचे थंय सदांच वाडत वचूं आनीक आपले शक्तीन आमकां नितळ करून येदे वर्ते देणेन सोडूंक थांबो नासतना पुर्ती करूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. म्हजे पयलीं मानूं काल आमचे वेदी सेवक फुटबॉल मॅच जिखल्यात आनी आयज परतून ते वेतले. आयज सांजेर 5 वाजता तांची मॅच आसतली. आयज क्वॉर्टर फायनल. आयज जिखले जाल्यार मागीर फाल्यां आसतली. मागुया तांचे पासत बरे भाशेन ते खेळूंक. हांव तांचे सांगाताक वेचो ना, पूण तांची आवय बापूय वेतात आनीक आमचो सेमिनेरियन आसतलो आनी एलिस्टर आसतलो. त्या आयज सांजे इंतेर आसता 4 वाजता. तेरेजिना, आफोन्सो
ही आमची भोंय सोंपल्या गाडी वाड्यांतली तिचे पासत सर्गीचे राज पावस जावंक आमी मागुया आनी तशेंच दुखेच कुटुंबा पासतूय आमी मागुया. सर्विसपूर तुमची सभे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सगळ्या आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोमयाचें शिवोत्तमान परगटात. देवाचे वडुपकार मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोठेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुंरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या कोटे आत्म्याक हेमकोणांत लोटून घाल. कित्याक तो आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोडपडटात. आमेन. भाग्योत मारे तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो भरवसो. आयज आमी तुका भेट करून आयले. तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच करतल्यो. दुसऱ्यांकूय तुजे तांय ओडून हाडूंक शक्ती भितर सर आमी करतल्या म्हूण वास दिता. पदवेदार माये आमकां उपकार सोडून दी. ताळण्यांचे सोयत करूंक घोटाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सभेन सासणाचें जिवीत. सदांकाल आदार दितले माये आमचे पासत विनोदी कर. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या माय मारेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदललें. तुज्या मायच्या आसऱ्या काल आमी हांगा समाज जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोतल्यांक पाव, ताळणेंत आमकां तिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कर कोवाय. दिसपट्ट्या कोसांनी मागणे. हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कोसांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोस दूख हुस्केपंती विघ्न संकोश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले कुरीस. ह्या ओचोण्यांनी आमची दोयेन जोडटोन कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांक आमचें मन एकठांवून मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोंसूंक आदार दी. बाबरत्यांची मागणी आमच्या पाप साहेबाक बीस साहेबाक सरकारी राजकारभारान जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारान आनी धार्मीक एकवटान जियोशे कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपआपलो बेस बिचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेरले सोमेस बाबरत्यांच्या आत्म्याक सासणाचो विसव दिव म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची भोगोशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काश्या करचो आमच्या आदाराची माहिती घालुया. इलो सोबेल ओगीस रावून
porwajecia doliami, zasłona daracie moim, Boleanka pajanami, tu Ciebie nie malo dużo, Borom ludzia sudukaco, Morso to skodum tudzie, Moje dukace damy, tu Ciebie nie malo dużo, Borom ludzia sudukaco, Morso to skodum tudzie, Moje dukace damy. बाबार्थ्यांचे मागणे या आदाराचे माये तूं ग्रेस तोशी उदार देवाची सोद देणी तूं आमकां वांटाय आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर क्रिस्तांव तावन तूं आमच्या पातकांचें बगसणें आनी आमचें तारण सोडूंक आदार दी एकूच आमी भियेता ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोवन निर्भागी बाळां सायत म्हूण जेवचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवूं आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूं तूं आमकां आदार दी हे आदाराचे माय आतां आमी सोद सोमी आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवन शारोना काळजीव आमकांच वोपोवन दिवया नमान बरें कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजें तें आसा ओसऱ्या मदें तूं सुद्दां आनी सुद्दां तुजो पूत जेसू बागेत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आमच्या पासत विनंती कर हे देवाचे भाग्यवंते माये क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मांयक आमची आवय करून दिली सदांच तयार आमकां आदार दिवं आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळ सांगता तुज्या आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणेचो फळ सासनाच्या सासनाक भोगोंक दी आमेन पिडेवंतांचेर आशिर्वाद हे सोम्या कुडीच्या अस्कोतायन कश्टतल्यान तुज्या चाकरांचेर व चाकरणीचेर तुजी दयाळ दिसकार आनी तुवें रचलोल्या आत्म्याक ऊब दिवं जिवीत बरीत कर अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे तुवें भलायकी सोदच्या क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाताक आसूं तुमकां राखच्या तो तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळच्या तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्या तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन मेमोरारी आमी म्हणया बो कोणवाळे आंकवार मारे उगड्या सर की कोण टोरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेल्लो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना ह्या बरबोशान रावून हांव तुज्या कोपांत धांवून येता आंकवारीचे आंकवारे माय मोचे तुजे सोशी हांव येता हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर आमेन मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया T12 बोग मोगाड माय पान 207 T12 पेज 207